काणयेचें नांव नरहरी भटाचो कोबू. काणयेकार स्टॅन आगेरा मुल्की. सादर करपी फादर चेतन लोबो कापुचिनो. न्हावंक वेताना ह्या कुडीच्यो गरजो तिरसूंक हर एक फावटी आनीक रिक्तस ल्हानशा जनेला तावन नरहरी भटान घडीभर भायर खेळची संवय जाल्ली. न्हाताना उपयोग केल्लें उदक भायर वचोवंक एक मटवो नळ. त्या नळांत हांव उदक हितलाक वेतालें. ल्हानशें हिताल. हितलांत 5 माड, पोपाई पेरांचे रूख, 7-8 केळंबे आनी नाणये लागसार किचड मातयेंत सोंपताले रोसाळ दाटे मोटे काळे कोबू. घटसाणेच्या घासाक तयार जाल्ले परी दिसतालो नरहरी भटाचो काळो कोबू. हर एक सकाळीं दनपारां आनी सांजेर कोबांचेर नदर घालतस ताका समाधान. कोणीय सर्तीत म्हणलें बें तवळ तवळ दसतालें. त्या वाठारांत लगभग 22 घरां आसलीं. सडावत हिंदू समर्थीचे आनी ते सर्व ब्राह्मणांक विशेश मानताले जाल्ल्यान कोबू सोरचें धैर्य करचें नात म्हणून नरहरी भट पातयेल्लो. ब्राह्मणाच्या शिरापाक आजून लोक भियेतालो. हें बें हेर समर्थींच्या काळजांत ना म्हणचें आपधैर्य ताका निराश करतालें. 3 घरांचेर ताका पातयेणी नातली. आलीचें मुस्लीम कुटाम, सिसिलबायेचें क्रिस्तांव घर आनी आयलेवार त्या वाठारांत भाड्याच्या घरा वस्ती करूंक आयिल्ली कामिनी. आलीचे 2 पूत हैदर आनी उस्मान हायस्कुलाचें शिकाप सोडून पाडारी भोंवताले. ते बोंडे सोरतात म्हणून नरहरी भटान आयकल्लें. सिसिलबाई देवोत आनी नैतीक विचारांचेर समजणी आसची मनीस. तिचो पती मिलिटरींत काम करतालो, पूण तिचो 8वेंत 6 पूत तिमोती उपराटीक आसताचो. नरहरी भटाच्या घरा मुखार खासगी बसांची एक गॅरेज आसली. दिसाचें काम जातस सांजेर बस ड्रायव्हर आपली वाहनां थंयसर चडून वेताले. सकाळीं ड्रायव्हर आपली बसां घेवन भोंवडेक लागताले जाल्ल्यान दिसाक तो जागो मैदाना परी खाली आसतालो. थंयसर रजेच्या दिसांनी तिमोतीचें गँग क्रिकेट खेळटालें. तिमोतीचे सिक्सर नरहरी भटाच्या जनेलांक आनी दाराक जायते फावटी आपटाल्ले. भटान रागान तिमोतीचो विचार केल्लो. तिमोतीन संपूर्ण बेपरवा केल्ली. सिसिलबायेकय दूर दिल्लें. तिच्या उल्याक समेत तिमोतीन पाळो दिल्लो ना. ताचे क्रिकेटीन भटाक विरार केल्लो. सिसिलबाई सरकारी बांयचें उदक हाडूंक भटाच्या फाटल्या दारां मुखली मटवी वाट वापरताली. तिचे सवें तिमोती उदक वावयतालो. पाशार जातना हितलांत आसचे भटाच्या नाणये फाटले कोबू खंडीत तिमोतीच्या नदरेत हांवन सुकचे नात म्हणून भट पातयेल्लो. खंयचे एके पिशे घडये ताचे पुश्टी कोबू नपैस करची शाती तिमोतीक आसली. तिसरी आपत्ती जावन आसली कामिनी. कामिनी त्या वाठाराक नवेंच घराणें जावन 7-8 म्हयन्यां आदीं वस्ती करूंक आयिल्ली. बस गॅरेजीच्या बगलेचें एक कुडाचें घर तिणें भाड्याक घेतिल्लें. तिका ल्हानशीं 2 पिलकाटीं, पयलें चेडूं आनी दुसरो चेरको. कामिनीक घोव नासलो. तिका एकलो न्हय जायते घोव आसात म्हणून लोक उलयतालो. 40 वर्सां भितरली कामिनी खंय तावन आयिल्ली म्हूण कोणूच नेना. तिच्या येण्या वरवीं वाठाराच्यो स्त्रियो असुरक्षीत जावन कतिश्ट जाल्ल्यो. जायते दादले कामिनीच्या प्रभावाक वळख जाल्ले. ते अवचित चुरूक चिंतनांनी उत्तेजीत जाल्ले. भुरग्यांक इस्कोलाक धाडटस आपल्या घरच्या मॅटांचेर तडपें घेवन बिडी बांदूंक बसताली कामिनी. पालो उगळून उबार हृदय प्रदर्शीत करच्या तिचेर दादले आपशेंस आकर्शीत जावन तान लागल्या म्हूण तिच्या घरा भितर रिगताले. आक्षेप करिनासतना बिडयेचें तडपें मेजार दवरून कामिनी तांचो पाटलाव करून सेवा करताली.
मेटांचेर ती बिडी बांदून आसा तर ती कार्यनिरत म्हणचो अर्थ. थोडपे मेटांचेर सोडला म्हळ्यार ती सैऱ्याची सेवा करता म्हणून दादले समजताले. एका दादल्याची सेवा करतना दुसरो प्रवेश जायनातलो. तितली समजणी दादल्यांक आसली. बस कंपनीचो मॅनेजर दिवाकर कामत सभ्य कालेतीचो म्हणून सर्व मानताले. ताणें समेत दनपारां गुटान कामिनीची भेट केल्या म्हणून पळयिल्ल्यांनी सांगलें. कामिनीची सेवा त्या सुवातेच्या सर्व दादल्यांनी घेतल्या म्हणसो दुबाव स्त्रियांचो. तरी दोग दादले तिचे तावन बचाव जाल्यात म्हणून जेराल अभिप्राय. पयलो सिसिलबायेचो मिलिटरी घोव. तो वर्साक 2 म्हयन्यांचे रजेर येतालो. ताका रजेर सिसिलबायेचें गोप, भुरग्यांचो सांगात आनी मिलिटरी राम सोडल्यार हेर खंयच्याय ती आसक्त नासली. कामिनीन पालो उगळोवन हांसचें प्रयत्न केल्लें आसा, पूण सिसिलबायेच्या घोवान गण्य करूंक नासलें. ह्याच कारणान जावंक पुरो सिसिलबाये विरोध कामिनीच्या मनांत मोसराचीं पाळां फुटलीं. दुसरो सावित्रीचो 60 वर्सांचो घोव नरहरी भट. नरहरी भटाक वखदां कंपनीची एजन्सी आसली. दोगां भुरगीं अमेरिकान शिकतालीं. तो काय 70व्या दशकाचो काळ. सगळ्या वाठारांत कार आनी टेलिफोन आसचें म्हळ्यार नरहरी भटा लागीं मात्र. ताचें परनें माणक्या आकाराचें वॉक्सवॅगन बॅटरी डावन जावन बंद पडिल्ले संदर्भी कार लोटूंक भुरग्यां सवें कामिनी धांवून आयिल्ली. तिची मजत ताणें उपाव नासतना घेतिल्ली. कार लोटतना मुखल्या आरश्यांतावन तिच्या पातळ कापडा फाटले उबार विसवे मांत्रीक सक्तेपरी ताच्या दोळ्यांक सांपडाल्ले. घडीभर तो गियर बदलूंक विसराल्लो. कामिनी आनी तिच्या भुरग्यांनी भटाचें कार लोटिल्ली खबर सावित्रीच्या कानाक पावली आनी तिणें रागान घोवाची क्लास घेतली. कार बंद पडलें तर ऑटो रिक्षार वसाजे, बसार वचूं, नाका तर चलोवन वचूं, पूण कामिनी तावन पयस राव म्हूण तिणें घोवाक ताकीद दिल्ली. कार लोटूंक वाठाराचे तरणाटे कुमकेक येवचो संभव नासलो. शेजारच्या तरणाट्यां संगी भटाचो संबंद थंड घर्शणाचेर मुरमुरतालो. सावित्री संगी दोस्ती करचें कामिनीचें प्रयत्न निर्फळ जाल्लें. भयणीक फोन करूंक आसा म्हणची विनंती घेवन फाटल्या दारांतावन सावित्रीक ती भेटल्ली. सावित्रीन फोन आउट ऑफ ऑर्डर म्हणलें नीब दिवन कामिनीक रीग दिनासतना दारांतावन फाटीं धाडिल्लें. आनी एक फावटी सांजेर सावित्री न्हांवंक गेल्लो संद्राप सोदून कामिनी फाटल्या दारा उजरी उबे जाल्ली. फोनार गरजेचें उलोवंक आसा म्हूण विचारतना भटाक ना म्हणूंक जालें ना. सावित्रीचें नाण आखेर जावचे पयलें फोनाचो उपयोग करन तिणें जागो खाली केल्लो. फोनाचो कर्स म्हणून तिणें चिल्लार दितना भटान स्विकार करूंक नासले. कामिनीन फोनार संभाशण करतना नरहरी भटान तिचें मादक शरीर दोळेभर पळयिल्लें. भायर वेतना कामिनीची सूक्ष्म नदर नरहरी भटाच्या कोबांचेर पडली. तुजो कोबू मोठो जावन वाडला, खात्रूंक केदाळा, तिणें सवाल केल्लें. गणेश चतुर्थीक 6 दीस नांत भटाची मटवी जाप. खंडीत गोड आसतलो, म्हाका एक कुडको मेळटलो मू, तिणें शेले कर्ण लेवंटे घाल्ले. कोबाचेर संपूर्ण हक्क सावित्रीचे. नरहरी भटाचे गोरे गाल तांबडे जाल्ले. तिची परवणगी जाय. तिचो अभलेस नरहरी भटान पारकिल्लो. वाडलो कोबू खातरन ताची रोसाळ गोडसाण साकया म्हूण ताणें बायलेक जायते फावटी सांगलें. भियेनाका, भटाचो कोबू सरचें दैर ह्या वाठारांत कोण आयकिना. हांवें गणेश चतुर्थी पर्यंत व्रत दवरला. फेस्ताक सांगाता बसून कोबाचो स्वाद घेवया म्हूण बायलेन सलाह दिल्ली. गणेश चतुर्थीक फकत 9 दीस उरले. दुसरो दीस आयतार. नरहरी भट सकाळीं गळायेन उठलो. 10 वरांचेर दिसाळें घेवन च्या पियेतना मुखल्या दारा मुखार बस गॅरेजीच्या खाली जाग्यार
तरणाट्यांचो आवाज ताका आयकलो. भुरग्यांचें क्रिकेट म्हणटना ताची तकली विरार जाताली. केदाळा तांणी मारिल्लो बॉल जनेलाक आनी दाराक आपटतलो म्हूण कळीत नासलें. 10 तावन 18 वर्सां मदले वाठाराचे भुरगे हांगासर खेळा नाकात म्हूण ताणें जायते फावटी भायर वचून भुरग्यांक सत्राय दिल्ली. पोली कस्ताचे भटाच्या उतरांक मर्याद दिनातले. 15 मिनटां खेळचो आवाज ताका आयकलो. अचानक उक्त्या जनेलाच्या रिपा मदल्यान भितर आयिल्लो बॉल ताच्या दिसाळ्याक आपटालो. नरहरी भटाचो रक्तावत्तड चडलो. भायर वचून भुरग्यांचेर देंगडो घालूंक तो प्रेरीत जालो तरी बॉल पळोवन कितेंगी ताचे मतीक गेलें. नवोचो टेनीस बॉल विंचून ताणें मेजार दवरलो. भायर खेळचो आवाज रावलो. कितेंगी पुसपुसून उलोवचें आयकतालें. 5 मिनटां उपरांत दाराची खांबीण वाजली. नरहरी भटाची दाडां माट जालीं. ताणें च्यायेचें कॉप खाली करन दार उगडलें. तिमोती उबो आसलो. आमचो बॉल तुज्या घरा भितर पडला, तिमोतीन शीदा सांगलें. तो म्हाका जाय. हांगासर खेळा नाकात म्हूण सांगतना तुमी आयकनात. नरहरी भटान दोळे वाठारले. बॉल मेळचो ना. प्लीज, तिमोतीन सांगलें. निकळताय की ना हांगा तावन, भटान देंगडो घालो. तिमोतीन तिरस्काराची नदर भटाचेर घालून पाट केली. आपूण जिखलो म्हणच्या आनंदान भटान दार धांपलें. ह्या घडीता उपरांत क्रिकेट खेळटना आपणाच्या घरा बॉल आपटनातलेले बरी सत्राय घेतले म्हूण भटान चिंतलें. तिमोतीच्या तोंडार निराश पळोवन तो खूब संतोश पावलो. पूण आयताराची रात पाशार जावन सकाळ जाता म्हणसर ताचो संतोश बाळगूंक शकलो ना. नरहरी भटान जोगासणेन आनी आशेन वाडयिल्ले 12-15 कोबू ताच्या नणये पटल्या हितला तावन मुळा सवय मायाक जाल्ले. नरहरी भटाक औचित्य कोणेंगी गुंडायेक लोटून गेल्लो अनुभव जालो. कोबू नपयस जाल्ले पळोवन सावित्रीच्या दोळ्यांनी दुखांव दिली. तो आघात स्विकार करूंक बोट कश्टालो. कोबांचो स्वाद साकून उडयिल्ली धवी कोजांटी शांभवी न्हंयचे तडीर जमो केल्ल्या रेंवेचेर एकठांय जाल्ली. ही खबर कामिनीन सर्वांक परगट केल्ली. मात्र न्ही, चोरी करतना आपणें पळयलां म्हणलो इशारो दिल्लो. कामिनीक सावित्री पसंत करिनातली तरी चोरये विशीं सविस्तार विशय जाणा जावच्या त्रेगान तिणें भेटोवंक आव्हान दिलें. नरहरी भटाच्या फाटल्या दारा लागीं सावित्री आनी कामिनीचो झूंज चल्लो. कामिनीची वर्दी आयकून गळाय करिनासतना नरहरी भट पुलीस स्टेशनाक गेलो. म्हाका चोरयेचें कंप्लेंट दिवंक आसा, ताणें सांगलें. केदाळा चोरी जाली? काल राती इन्स्पेक्टरान सवालां घालीं. पयशे वा भांगार? पयशे भांगार न्हय, भट हुस्कारलो. हितला तावन म्हजे कोबू चोरी जाल्यात न्ही चोरी पळयिल्ल्याची साक्ष आसा. कोबांची चोरी? इन्स्पेक्टराच्या तोंडार हांसो उदेल्यो. कितले कोबू? 100? 200? हितलांतले 12-15. गणेश चतुर्थीक कातरूंक म्हूण म्हजे बायलेन आशेन वाडयिल्ले, भट सुरसुरोन म्हणालो. चोरयेक साक्ष कोण? आमची शेजारन, तिचें नांव कामिनी. कामिनी? तिची साल बरी ना म्हणून हांवें आयकलां. तिच्या घरा रेड केदाळाय पडोवंक पुरो. तुका कशी तिची चंगाई? इन्स्पेक्टर कुतूहल भरीत जालो. म्हाका तिची इश्टागत ना. ती फकत साक्ष दिवंक मुखार आयल्या. भट नर्वस जालो. साक्ष दिवंक मुखार आयल्या ह्या चंगाई करूंक निवणें सोदता. इन्स्पेक्टरान नकलां केलीं. तूं खंयच्या कस्ताचो मनीस सायबा? हितलांतले 12-15 कोबू चोरल्यात म्हूण कंप्लेंट दिवंक आयलाय. खंयच्याय पोखरी भुरग्यांची कामां आसतलीं. ल्हान आसतना हांवेंय शेजारचे आंबे, काजू, चिक्कू, पेरां चोरल्यांत. म्हळ्यार हांवें जैलाक कसो जाय आसलें म्हणटाय तूं? इन्स्पेक्टरा लागीं तर्क करूंक नरहरी भटाक असाध्य जालें. पुलीस स्टेशनांत हांव भायर येतस आपणें पुलीस कंप्लेंट दिला म्हणली वर्दी ताणें शेजारा पाशार केली. उदक हाडूंक बांय लागीं आयिल्ल्या सिसील बायेचो ताणें विचार केलो.
सिसीलबाई रागान मुरमुरली. सांजेर इस्कोला तावन पाटी आयिल्ल्या फरात तिमोतीक तिणें आलतारी समकार उबो केलो. सत्य सांग रे, तुवें बोटाचे खूब उसोर्ण केल्या रे. सिसीलबाईन पुताचो कान वळायलो. बोटान पुलीस कंप्लेंट केला न्ही. पुलीस कंप्लेंट? तिमोती कावजेलो. पुलिसांनी खोडो घालून पुरश्यांवर व्हेलें तर न्ही जायकी नाली साय. हांवें खूब उसोरूंक नान मम्मा, तिमोतीन सत्य सांगलें. हांवें खूब वाडल्यात म्हणून म्हज्या इश्टांक सांगलें मात्र. बणक्यांचो प्रदीप, गाडीशिनाचो पूत केशव आनी हेर संगात्यांनी मेळोन काल सुरी केल्ली. तांचे सवे रेबेर बसोन हांवें तांणी दिल्लो एक कुडको केल्लो मात्र. तेंच काल सांजेर तूं तेर्साक नातुल्लोय. सारको पारपळ जालाय रे तूं, तिणें पुताक चिमटे काडले. पाप्पाक सांगून तुका मिलिटरी इस्कोलाक घालची विलेवारी करतली. ह्या फुडें आपणाच्या आंगणांत हांव उदक व्हरूंक नजो म्हणून बोटान ताकीद दिल्या. म्हळ्यार घरा मुखल्या लांब वाटेन उदक वावयचें हीच शिक्षा तुका. तशें म्हणालो गी नरहरी बोटो. तिमोतीची तरणी चिंतना उसांबळ जाली. मिलिटरीक कंप्लेंट करता म्हूण तुवें बेश्टायजें आसलें. बोटाक शिकयता बूद. त्या सैतानान म्हजो क्रिकेट बॉल चोरला. ताचें बेट्टें काराचें टायर पंक्चर केलें तर तो समा जातलो. तुका केदाळा बूद बसता गी, सिसीलबाई सुस्कारली. तूं कितेंच करिनाका. त्या पाडारी इश्टां सांगात तावन पयस राव. क्रिकेट सोडनो लिसांवान तकली घाल. तिमोतीचें तोंड बावलें. तो मौन जालो. सिसीलबाईचे मतींत एक सवाल उठलें. भुरग्यांनी सांगाता मेळोन खूब उसरल्यात तर कामिनीन कित्याक फकत तिमोतीचें नांव सांगलें? हो एक मस्त्राचो तीर जावंक साध्य आसा. ते सांजेर अचानक पावसाची मोडां उठलीं. जड वारें, जगलाणें आनी गडगड्याचो नाद. ती रात तुफानी जावंक पावली. पावस कळनासतना सरसरीत वाजलो. परिसर वीज सकत नासतना काळोखान बुडलें. वातीच्या उजवाडांत जेवन सावित्री आनी नरहरी बोटो न्हिदोंक वयची तयाराई करतालीं. वरां रातीची 10 उतराल्लीं. नरहरी भटाच्या फाटल्या दारार ठोके पडले. हातीं वात घेवन दारा लागीं पावलो बोटो. सावित्रीन ताचो पाटलाव केलो. कोण थंय? ताणें दार उक्तें करिनासतना सवाल केलें. हांव कामिनी. म्हाका भें दिसता, कामिनीन करशेवन जाप दिली. नरहरी भटान दार उगडलें. सत्री धांपून परवणगी घेनासतना आपल्या ल्हान भुरग्यां सवें भितर मेट दवरलें कामिनीन. तेगाय भिजोवन उदक सकला गळटालें. थंड वस्त्रां पाटले. कामिनीचे उबार विश्वे आमंत्रीत करचे परी भटाक भोगलें. तुवालो हाडन तिचें भिजिल्लें आंग पुसूंक तो प्रेरीत जालो. तूं कित्याक हांगा आयलाय? सावित्री विरारायन म्हणाली. कितेंय गरज आसल्यार दिसाक येवयेत. आतां शीत पाटी वच. म्हाका तुमीच राखाजे. कामिनी आकांतान सडपडली. कोबा सुरयेक हांव साक्ष जावंक ओपल्या म्हणून समजून भोवशा तरणाटे रागान पेटल्यात. फाटल्या 10 मिनटां हांव म्हज्या घराक फातोर पडोवन आसात. नळे फुटोवन म्हज्या नेणट्या भुरग्यांच्या तकलेर पडले तर आयची रात पाशार करूंक आसरो दिलो तर उपकार जातो. कामिनीच्या दोळ्यांत हांव दुखांचे थेंबे फुटोवन पोल्यार देंवले. हांव मांद्री हाडटां. थंयसर सिटींग रुमान न्हिदयेत. नरहरी बोटान सावित्रीच्या जापीक राखनासतना परवणगी दिली. नरहरी बोटान सालांतलें ल्हान टेबल पयस करून मांद्री सोडयली. कामिनीक आनी तिच्या भुरग्यांक पुसूंक तुवालो दिलो. तांची न्हिदची विलेवारी जातच वात घेवन तो बेडरुमाक आयलो. कोबू सोरी जाल्ले घडयेत हांव सावित्रीच्या मुखामळार कंतीची छाया आवरत धरली. भटान बाजारांत हांव हाडिल्ल्या कोबाचेर तिणें आसक्त दाखोवंक नातली. त्या लजमड्या स्त्रीयेक कित्याक तुवें घरा भितर रीक दिली? सावित्री रागान साळवल्ली. आमचें घर बश्ट जालें. फाल्यां सकाळीं ती वेतस आख्खें घर धुवन पुजा करून नितळ करीजे. आमच्या कोबा प्रकरणांत बावडी ती कश्टांत संपडल्या. फाल्यां सकाळीं दीस उजवटल्या भितर तिका पाटी धाडया. सर्व समाज जातलें.
ताणें बेड्डार आपलो जागो घेवन बायलेक लागीं ओडलें. कामिनीच्या येण्या नंतर ताचें शरीर फुळकीत जाल्लें. गणेश चतुर्थी पर्यंत हांवें व्रत दवरलां म्हूण उडास आसा मूं? तिणें घोवाक पयस लोटलें. भुरगीं व्हड जावन तुका साठ भरलीं तरी तुज्या कुडीचो आंगालाप दोळ सुटोंक ना. नरहरी भटान निराशेन वात पालवयली. कुडांत काळोख सरलो. सकाळींची 5 जातना सावित्रीक सट्ट करून जाग जाली. 20 सक्तेचें येणें केदाळा जाल्लें म्हूण तिका खबर नासली. वयर फॅन घुंवतालें. बगलेन घोव नासलो. तिच्या काळजाची उडी सुकली. सवकास नीट जावचें प्रयत्न करतना दार लोटून नरहरी भट मस्क काळोखांत भितर आयलो. पेंटाचेर धवें पातळ पारदर्शक फुडवें सोडून कुडीचेर हेर वस्तूर नासलें. ह्या वेसार खंय गेल्लोय? कनिश्ट मुस्तायकेर भोंवच्या घोवाक पळोवन ती आकांतली. तुफान रावलां. किचड मातयेंत कोबू लावंक हितलाक गेल्लो. ताणें पुरासणेन जाप दिली. दीस उजवाडचे पयलें कोबू लावची कितें गिरांत तुका? सावित्री नाकुशेन साळवाली. त्या कामिनीक घरांत हांवन धांवडावचें मरे. तीं गेल्यांत. तांकां हांव पावून आयलो. राती सारकी न्हीद ना. हांव मातशें सुशेग घेतां. नरहरी भटान आड पडोवन दोळे धांपले. दीस पाशार जाले. कामिनीच्या गळ्यांत अचानक भांगाराचे नग सोबोंक लागले. नरहरी भटान फांत्या फरार जायते पटी उठोवन किचड मातयेंत हात घालो. पूण कोबू सारके वाडले नात. सोर्न गेल्ल्या कोबाच्या रोसाळ स्थितेक पावले नात. नणयेचें उदक वसोंक फावो ती वाट नासतना हितलांत घण उठली. त्या घडीता उपरांत सावित्रीची मानसीक स्थिती सवकास बिगडोंक लागली. शेजारच्यांक, वाटसुऱ्यांक आनी घोवाक जोरान गाळी येडचें सदांचें जाल्लें. हरिकथे म्हणले परी सकाळीं जावन सांज पर्यंत ती पसदी उतरां वापारन बोबाडूंक लागली. भटान बायलेक मानसीक चिकित्सेची विलेवारी केली ना. नरहरी भटान ताचो कोबू होगडायिल्ल्या उपरांत ताची बायल आगात सोंसूंक शकनासतना पिशी जाल्या म्हणून लोक उलोवंक लागलो.